ख्रिस्त येण्याचे दुसरे सतोळे सुनवार. मातवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. अध्याय 17 ओळी 10 ते 13. डोंगरावेले देऊन येता असताना शिसांनी जेजू कडे विचारले, इलियास पयलो येवंक जाय अशे धर्मशास्त्री कित्याक म्हणटात? ताणें जाप दिली, इलियास येतलो खरो आनी सगळे थाऱ्यार घालतलो, पूण इलियास आयलो म्हूण हांव तुमकां सांगता. आनी तांणी ताका वळखलो ना आनी आपणाक जाय तशें ताका केलें. तेच परी मनशाच्या पुतानूय तांच्या हातांतले सोंसचें आसा. तेन्ना स्नान जाता जुवांवा विशीं तो उलयतालो म्हूण शीस समजले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता.